जे शूटिंग काढून घ्या. होय, आयज ही जर परिस्थिती तूं पळयशीत हांगासर जाल्यार हांगासर कोवीड टेस्ट चालू आसात आनी सकाळपासून जर 7 जर तूं हांगासून पळयशीत जाल्यार हांगासर शेकड्यांनी लोक हांगासर उबे आसतात. परिस्थिती आमच्या ही उड्या दोळ्यान पळोवपाक मेळटा हांगासर. म्हणजे रावपाक लोकांची वेवस्था ना, बसपाची वेवस्था ना, सगळी पूर्ण अपुरी वेवस्था हांगासर आसा आनी कोणूय खंयचोच हांगासर एखादा अधिकारी आसात किंवा लोकप्रतिनिधी आसात हे ढुंकून सुद्धा पळयनात. कौतुक करूनशें दिसता की तरी सुद्धा हांगासरली एक ह्या लोकांची तळमळ पळोवन हांगासरलो एक समाजसेवक राजेंद्र कोरगांवकर आणि त्यांच्या बरोबर नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत हरमल मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत सदस्य आमचो रंगनाथ कलशाकर यांच्यांनी काल येवन मागीर सादारण माटो वगैरे हो उबो केला. पण दुर्दैव अशें आमचें की गेल्या वर्सा केन्ना तरी आमी हांगासर आमदाराक पळयला आनी तो सुद्धा हांगासर सॅनिटायझर दिवन गेला आनी आपूण पळोवपाक बायट आसतली तो रेकॉर्डार आसा तो आपूण पळोवपाक येयल्लो हांगासरली वेवस्था आनी सॅनिटायझर आसा काय हॉस्पिटलाक कोण सॅनिटायझर दिता? हॉस्पिटलांत सॅनिटायझर हे लोकांक दिवपाचे आसता, लोकांक पुरवपाचे आसतात. तशी पळोवपाक गेले जाल्यार सॅनिटायझर हो विशय न्हू. हांगासर कितक्योश्यो हांगासर अपुऱ्यो सुविधा हांगासर अधुऱ्यो आसात. हांगासर भितर आमी गेले जाल्यार हांगा जे कडेन एक्सरे मशीन चलना, सोनोग्राफी ना, ऑक्सिजन ना. म्हणजे फक्त व्यवस्था आसा जाल्यार आमकां ऑक्सिजन फक्त हांगासून शिफ्ट जर आमी करतले पेशंटाक डिस्ट्रिक्टान किंवा जीएमसीन जाल्यारूच फक्त ती अपुरी आहा. आनी हेतूर आमी हांगासरल्या स्थानीक दोतोरांक आसात किंवा हांगासरल्या मेडिकल स्टाफाक आमी अजिबात तेचो दोश दिवपाक जायना. कारण मुळान हांगा अधुरो स्टाफ आसा. तरी सुद्धा बिचारे ते रात दीस हांगासर कोवीड सेंटरान हांगासर काम करतात. थंय वॅक्सिनेशन चालू आसा. कितपर्यंत ह्यो बाबड्यो सिस्टर्स आसात किंवा हांगासरले डॉक्टर्स आसात हे तळमळटले. हांगासर आमच्या भागाक ह्या आपलो जर निवडून दिल्ले आसात तसे आमदार आसात दुसऱ्या मतदारसंघाक तेखोवन जेचे कडेन हांगासर ह्या हॉस्पिटलाची व्हिजिटींग कमिटी आसा जेच्या ताब्यान तो गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा. हांकां हें दिसना काय कितें? दर वेळार हांकां प्रसार माध्यमांच्याच फुड्यानसून हांकां सांगपाक पडटा काय कितें? आसात हांगासरली उदकाची अरेंजमेंट आसात, हांगासरली इलेक्ट्रिसिटी करंटाचो विशय आसात जाल्यार ही डिपार्टमेंटां हेका कनेक्टेड आसात. आणि ती कनेक्टेड आसली ह्या लोकांक पडलें ना. कारण प्रत्येकाक एक भयभीत जाल्ले हे लोक आसात. हांव म्हणटा लोकप्रतिनिधी जर तुम्ही घरान बसल्यात घरांसून सुद्धा तुम्ही कोऑर्डिनेट करू शकतात. तुमच्या जीवाचो तुमकां जर भंय दिसता, तुम्ही वयोवृद्ध जाल्ले आसात आणि तुमकां दिसता की आमी समाजा भितर जर गेले जाल्यार आमकां फाल्यां व्हायरस धरू शकता. ऑलरेडी व्हायरसान हे बुडलेले लोक आसात. त्याच्यामुळे तुम्ही घरान बसून ह्या पूर्ण ह्या हेचेर सुद्धा तुम्ही कंट्रोल हाडू शकतात. बाबा याची इलेक्ट्रिसिटी योग्य आसा काय ना, याचे वॉटर सप्लाय का पावता काय ना, याचे इक्विपमेंट हांगार आसा काय ना, हांगासरले साधन सुविधा आसात काय ना. त्याच बरोबर आमी टेलिफोनची सुद्धा सुविधा कदाचित त्यांची बिघडलेली आसूं शकता आणि ते टेलिफोन मागीर खंय तरी वेगळ्याच गांवांनी लागतात. त्याचो अनुभव खूप जाणांनी म्हाका सांगला हांगासर. पण ही सगळी जी जबाबदारी आसा ह्या निवडून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधींनी किंबहुना हांगासरलो स्थानिक आमदार ज्याच्या मतदारसंघात हे सीएचसी येता आणि दुसरो म्हणजे हांगासरलो पालक मंत्री जो सदीत मी सेवक आहे, मी नोकर आहे हो सांगणारो जो उपमुख्यमंत्री आसा हेंच्यांनी ह्यो गोष्टी करपाच्यो आसात. गाडये कडेन